पयर एक 2 दीस आदीं आमी एक गिरी इनॉग्रेशनाक गेलेले आनी ते गिरी इनॉग्रेशनाक थंय पावले उपरांत कळून चुकलें की जे वर्क आदल्या BJP MLAन आदल्या तेजेल्या स्थानीक आमदारान आपल्या मॅनिफेस्टोन दाखयल्लो की हें काम आपण 14 लाखांक केलां म्हणून, तर प्रत्यक्षान थंयसर तें काम जावपूच नासलें. तशेंच तेज्या फाटल्यान एक ड्रेनेज आसली गिरी बंद, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद आणि वे फॉर द ट्रॅक्टर्स आणि मिशनरी टू गो इन टू द फिल्ड्स. तर प्रत्यक्षान तेजो तो बांद जावपूच ना आणि ते 14 लाखाचो एस्टिमेट तेज्या हितून कंप्लीट केला म्हणून तेजे मॅनिफेस्टो दाखयता. आता आफ्टर दीस थंयसर तेज्या फाटल्यानूच आनी एक हें आसा, एक व्हाळ आसा, नाल्ला आसा. तर त्या नाल्ला सुद्दां अरावंड 49 lakhs नाल्लाचो एस्टिमेट आसा आनी दॅट वर्क ऑल्सो इज कंप्लिटेड म्हणून दाखयता. पण प्रत्यक्षान थंयसर जर वचत जाल्यार थंयसर ऑन सायट कितेंच काम जाल्लें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी तो नाल्ला आसा तो फूल सिल्ड जावन शेताच्या लेवलार गेल्लो आसा. आतां लोकांक हेजो खूब त्रास जाता म्हणून आमी परत काम घेतलां आनी एक काम घेवन ज्या जाग्यार 14 लाखाचो एस्टिमेट दाखयल्लो फ्रॉम 1.2 अदर पॉयंट, ते सेम काम आमी 6.80 करता. 6,80,000 तेच काम करता. आता हो डबल व्हॅल्युएशन खंय जालें आनी कित्याक जालें? पयलीं 14 लाख, 14.5 लाख. तशेंच नाल्ल्याचें सुद्दां अशेंच डबल हें जाल्लें आसा, म्हणजे जो व्हॅल्यू आसा तेज्याकून डबल करप. आतां जेन्ना लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स आदल्या आमदारान घेतली आनी तेजे वांगडी आसले, जे ब्लॉक प्रेजिडेंट आसले, तेणें एलिगेशन केलें की आमी जी कामां केल्ली आसा तीच कामां 4 वर्सां जयेश साळोकारान करची म्हणून. आतां हांव तेजे कडेन मागता लास्ट हेका सुद्दां तेन्ना थंयसर हांवें विचारलेलें तेका की लास्ट तुजी कितें कामां तुवें घातलेली पायपलायनीन आसा जावं तुवें प्रपोज केल्ली ती जाहीर करची, नाल्यार फाल्यां हांव जें काम करतलो पळय तें प्रत्येक कामार बोट दाखयतलो आनी म्हणटलो हें काम आपण प्रपोज केल्लें. तर गरज आसा आमदाराक की तेजेर क्लीन येवचो म्हणून. आतां हितून हे प्रेस कॉन्फरन्सान तेजे थोडेशे तेजे फ्रेंड्स आसा, सहयोगी आसा, जावं तेजे ब्लॉकार जे आदले कोण आसले हे थोडेशे मेंबर दुखावले की हांवें अशें कित्याक म्हटलें काय म्हणून. हे तेणें म्हाका एलिगेशन केल्लें म्हाजेर की म्हाज्या टर्मान कांय कामां जायना म्हणून. म्हाका सांगपाक तुमकां दिसता की चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक आमदाराक जे 16 crores बजेट तेन्ना दिल्लो की विदीन 16 crores तुमची DPWD रिलेटेड कामां तुमी करप म्हणून. तर म्हाजो आय हॅव यूज्ड नियरली 15.5 crores. तर 15 कोटी जेन्ना हांव काम करता पळय तेन्ना काम करिना वो तेणी म्हाजेर आरोप करपूच एक तर लोकांची दिशाभूल करपाचो आसा, नाल्यार म्हाका भितर म्हाजेर एक आरोप कसो आसा. आतां हांव ताका विचारूंक सोदता की आयदर तूं तर फोटींग उलयता नाल्यार चीफ मिनिस्टर जेणें आमकां एक दिल्ले 16 crores दिलेले मोडा म्हणून, एक तर चीफ मिनिस्टर फोटींग उलयता आसतलो नाल्यार एक तर हो फोटींग उलयता आसतलो की ही कामां पयलीं हेणें घेतल्या ती डबल टेंडर जाल्लेली आसा. डबल टेंडर जावची पडली. जर हेणें घेतलें आनी हांवूय जर आतां करता, आतां सर्टन केसीन डबल टेंडर म्हणून येता कित्याक हेणें कामां घेतल्या पळय ती कामां ऑन सायड जावपूच ना. ती गरज आसा म्हणून कामां परत टेंडर केलेली आसा. आतां हे सगळें तांकां कोण ऐकले? ब्लॉक प्रेजिडेंटाक खूब दुखलेलें आसा तेज्या आनी तेजो तो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो अध्यक्ष म्हणटा पळय तेंचो त्या अध्यक्षाक खूब दुखलें आनी अध्यक्षान आनी तेजो आनी एक सहयोगी आसा एक कोण जयेश सामंत म्हणून. ते जयेश सामंतान तिडकीन कितें केलें की एक रेप केसीक म्हाका इनवॉल्व केलो आनी एक रेप केसीन म्हाजो ब्रदर इन लॉ इनवॉल्व आसा आनी ही रेप केस हांवें हशप केली म्हणून असो तेणें एक पोस्ट घातलो आपल्या हेजेर आनी तो पोस्ट सर्क्युलेट केलो आपल्या सर्कलान. आपले ग्रुप्स कॉन्टॅक्ट्स जे आसा हे कॉन्टॅक्ट्सा मदीं हो पोस्ट सर्क्युलेट केलो की असो तो पोस्ट आसा जय सामंत हेणें स्वता आपल्या हितून तो पोस्ट घेतलेलो आसा आनी तेजेर तो म्हणटा की द मायनर गर्ल वॉज ड्रग्ड अँड रेप्ड एट अ होटेल इन नेरूल. The 5 of them involved along with one Lamani boy Basu Biradar, but only one Biradar Basu was arrested and brother-in-law of Jayesh and his friends were not. Why? कधी क्वेश्चन करता तो फुडें तो म्हणटा ब्युटिफूल अँड कॅची ट्यून. म्हणजे ही जी अपडेट मेसेज तुमकां दिलेली आसा इज ब्युटिफूल अँड व्हेरी कॅची. प्लीज सर्क्युलेट टू ऑल द ग्रुप्स बिकॉज एवरी पर्सन हू एन्जॉयज दिस सॉंग अँड स्टार्ट फॉलोईंग इट्स मेसेज विल हेल्प द प्लॅनेट अँड आवर सिटीज ड्रावनिंग विथ निडलस वेस्ट म्हणटा तो. तर निडलस वेस्ट तो आमकां म्हणटा कोण आमी जे आयज काम चलयलां तेज्या अगेन्स्ट ऑपोजीट जे काम करतात जेका लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ताका तो निडलस वेस्ट म्हणटात. आतां हो दिलीपाच्या प्रेमापोटी म्हटलं आसतलें ताणें, पण
this intention is clear, is to defame me at the same time. जो माझो नातेवाईक हितून ताणें दाखयल्लो आसा, ब्रदर इन लॉ दाखयल्लो आसा, तो ही इज वर्किंग फॉर बँक आनी आयज बँकेन ताका सस्पेन्शनान पळयता की सस्पिशनान पळयता की तेणें हें केलां काय म्हणून, खरें केलां काय म्हणून. सो इट इज गेटिंग सर्क्युलेटेड ऑल ओवर सोशल मिडिया. आतां हे जय सामंतान करून तेच्या फाटोफाट सेम पोस्ट भारतीय कितें तेंचे हें आसा महिला BJPचे महिला एक ग्रुप आसा पळय तो, आय डोंट नो वॉट दे कॉल इट, सालिगांव महिला मोर्चाचेर मेधा परोळेकर एक पोस्ट घालता आनी तितून तो सेम पोस्ट ती घालता आनी ती म्हणटा की जयेशाचेर हेजेर इतलो म्हणजे वो मनीस असो की ही इज प्रोटेक्टींग द रेपिस्ट, ही इज प्रोटेक्टींग हीज फॅमिली, ही इज प्रोटेक्टींग म्हणजे जितले कोण इनवॉल्व आसा ते रेप केसीन तेका तो प्रोटेक्ट करता म्हणटा. आनी ही तेंच्यांनी कोट केला तो बसू बिरादर म्हणून. आतां बसू बिरादर हे केसीन ही केस लॉंग बॅक केस रिजॉल्व जाल्ली आसा. बसू बिरादर केसीन पयलीं सोशल मिडियान म्हाका खंय तरी हें करचो पडलें की बिकॉज ही वॉज सीन समवेअर विथ मी. एका म्हज्या बर्थडेक विश करतना बर्थडेक 100 लोक येतात, तेच्यानी तितलोच क्रॉप करून तो दे ट्राय टू फ्रेम इट. पूण ही केस जेन्ना तेजे स्टेटमेंट घेतलो ते विक्टिमाचो was taken before the magistrate and magistrate within 24 hours the statement घेवचो पडटा. but statementan nowhere she is mentioned of some more boys. एक दोन भुरग्याची तेणी नांवां घेतलेली आनी तितूनचो एक बसू बिरादर वॉज फावंड गिल्टी आनी ते बसू बिरादराचेर कारवाई जाली. ही वॉज अरेस्टेड, रिमांडेड फॉर सम डेज. देन अगेन वुमन सेलान ताका फक्त रिमांड केल्लो आसा. आतां हितून वो जो आसा जेका तेजेन रोहित पर्लेकर म्हणटा हें केल्लो आसा तो खंयसरूच तेजो मेन्शन. आतां आय वॉन्ट टू आस्क मेधा परोळेकर जावं तो जय सामंत हें नांव तुमी खंयच्यान तुमकां मेळ्ळें? डीड पुलीस गिव द नेम? डीड द विक्टीम गर्ल गिव द नेम? काय तुमी हें नांव खंयच्यान हाडलें? काय फक्त म्हाका तुमी आतां पॉलिटिकली टार्गेट करता की यू कम टू सच अ लो लेवल की तुमी रेप केसी सारके हितून तुमी आमकां इनवॉल्व करूंक सोदता? तुमची भुरगीं आसा, तुजे भुरगें आसा. फाल्यां इफ आय पोस्ट अ सिमिलर कायंड ऑफ अ पोस्ट टुमॉरो दॅट योर बॉय ही इज अ किड स्टील, भुरगो आसा तो, did harass a male servant म्हणून a female servant म्हणून a lady help at घरा कडेन. हांवें जर हो पोस्ट सर्क्युलेट फाल्यां केलो जाल्यार त्या भुरग्याक लोक कशे तरेन पळयतले? आतां सिमिलर कायंड ऑफ अ फिलींग दीस रोहित पर्लेकर इज हॅविंग की आपूण जेन्ना सोशलायज करता जावं आपूण अशा प्रोफेशनान आसा दॅट आय हॅव टू गो टू पीपल, रीच आउट टू पीपल फॉर लोन्स जावं आनी कितें करपाक जाय तेन्ना लोक आपल्या बद्दल आपले कडेन कशें वर्तणूक करतले जावं आपल्या फुड्यान घेतले तरी काय ना. एट द सेम टायम वॉट आय हॅव डन इज टू कम आउट क्लीन. हांव बेश्टे तोंडाची पातार करना थंय हांव तुमकां मिसगायड करपाक काय करना. आय हॅव स्ट्रेट अवे गॉन टू द सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, क्रायम ब्रांच, CB, पुलीस डिपार्टमेंट, पेलजियम, गोवा. आय हॅव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेन्स्ट जय सामंत आनी अगेन्स्ट मेधा पर्लेकर. सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ गोवा, SP नॉर्थ गोवा आनी SDPO पर्वरीम. आतां हेंचे कडेन इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. फ्रॉम येस्टरडे their mobiles are not traceable, their whereabouts are not traceable. मेधा परोळेकर आणि तो जय सामंत खंयसर आसा कोणाक खबर ना. आतां कालच्यान म्हाका SDPO सांगता ती मेळना म्हणून. आतां हितून आनी एक तुमकां सांगपाक दिसता द पीपल हू इन्वेस्टिगेट, द पीपल हू सपोर्टेड, द NGOs हू सपोर्टेड, म्हाका तेंचे कडेन विचारपाक जाय की NGOन जेन्ना रिकॉर्ड केलो, NGOच्या फुडल्यान हो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो, इन दॅट रिकॉर्डिंग एनीवेअर दॅट नेम इज मेन्शन्ड. हांव RTI मागोवन तो आयज स्टेटमेंट मागपाचो आसा की त्या स्टेटमेंटान ते चलयेन ते विक्टिमान खंयसरूच मेन्शन केला की हो भुरगो आसा जावं आनीक कोण भुरगो आसा ऑर एनी अदर नेम थंयसर आतां दिसता पळय ते. आतां पीपल आर ट्रायंग टू दीस ऑपोजिशन आतां कोण आसा पळय दे आर ट्रायंग टू टार्गेट मी ऑन दीस. आय वॉन्ट टू कम आउट क्लीन आनी म्हाका तेंचे कडेन मागता हांव ही कंप्लेन हांव फुडें व्हरतलो. आय वील फायल अ डिफॅमेशन केस अगेन्स्ट तो जय सामंत एंड अगेन्स्ट मेधा पर्लेकर. थोडोसो वजन कितें आसा थंय घरा कडेन तो मायकल म्हणटालो पळय रुमान दवरल्या म्हणटालो पळय कितें तेणी थोडेशें कितें कमी करून मेळटा पळयता. सो 3x4 रूम कितें बांदला आनी भितर पयशे स्टॅक केल्या पळय तो तितूनचें मातशें वजन तेजें मातशें कमी करया. एंड आय वील फायल अ डिफॅमेशन केस अगेन्स्ट दिलीप पर्लेकर. हेंच न्हू एंड आय प्रॉमीस मेधा पर्लेकर एंड जय सामंत आय वील ब्रिंग मोर ऑफ दीस फ्रॉड टू द लायट एंड टू द पीपल. हें कितें केलां पळय इतलीं वर्सां हेणें आतां 5 years जो आसलो. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें ताका खबरूच ना. डेव्हलपमेंट म्हणजे मायकलाक केल्ले पयशे सालिगांव वापरप, सर्कला वापरप इज नॉट डेव्हलपमेंट. आजून सालिगांवान रस्ते ना आनी जेन्ना हांव रस्ते करता पळय
तेन्ना हें म्हणटा म्हाका की रस्ते करप म्हणजे डेव्हलपमेंट जालें काय म्हणटा. माय प्रेफरन्स, माय प्रायोरिटी इज टू गिव बेसिक्स टू द पीपल ऑफ सालिगांव. सालिगांव उदक ना, उदका बाबतींत तुवें कितें केलें? म्हाजो प्रश्न आसा तेका. लायटी बाबतींत तुवें कितें केलें? तुवें रोड्स कनेक्टिविटी बाबतींत तुवें कितें केल्लें आसा? तुवें शेतकाऱ्या बाबतींत तुवें कितें केल्लें आसा? देर इज सो मच टू डू. बेसीक एम्युनिटीज लोकांक प्रोवायड करपाक तुजे कडेन जालेलें आयज ना. लोकांक थोड्या जाग्यार लायट, स्ट्रीट लायट सुद्दां आयज लोकांक ना. सो आय एम डुईंग ऑल दॅट वर्क. आनी त्या कामाक लागून बेसिक्स म्हाका करपाक लागून म्हाका टायम लागता. कॉस्मेटीक चेंजीस कॅन बी डन एनी टायम. मनीस जर भितरल्यान जर इल आसात न्हू, वयर मेकअप करून मनीस तितलो तरी आसतना तेजें एक्सप्रेशन तो सीक म्हूण काय. तर हेणें इतलें सगळें केल्लें आसा. माय द टुडेज प्रेस कॉन्फरन्स इज स्पेशली टू शो एट वॉट लो लेवल a politician can go, or politician's wife or his supporter can go. The defamation against these two or the no, these two, the people who have circulated this misinformation or try to malign my image. गटाध्यक्ष तो एकलो आसा भितर. त्या पोस्टान अशें म्हटलां मिनिस्टर जयेश नायक. हय जस्ट जयेश म्हटलां ना, MLA जय सावरकर. MLA जय सावरकर. आणि कितें म्हाका तें हांव जर जितलें तो म्हायती आसा पळय, दॅट लेडी वॉज नॉट, दॅट गर्ल वॉज नॉट ड्रग्ड ड्रग्ड एंड इन अ हॉटेल इन नेहरू बीन सगळें ते मेन्शन करता. बट दीस इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ तेजे कडेन हाफ इन्फॉर्मेशन, कच्ची इन्फॉर्मेशन. आणि हांव तुमचे कडेन मागता की यू शूड आस्क द पुलीस ऑल्सो वॉट आर यू डुईंग अबाउट दीस केस. हांव सकाळच्यान आय एम फॉलोईंग इट अप. अगेन NGOक सुद्दां विचारता. NGO पुलिसीन तुमकां जाल्यार मेळटलो की त्या NGOन जेन्ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो त्या स्टेटमेंटान कितें आसा काय म्हणून डायरेक्टली दे कॅनॉट. हांवें काल विचारलें की तुमचो स्टेटमेंट आसा पळय तो स्टेटमेंट म्हाका दिया म्हणून. येता द नेम फिगर्स आउट इन दॅट, बट दे कॅनॉट गिव इट. सो आय एम आस्किंग थ्रू RTI की तुमी त्या चेडवाचो चलयेचो स्टेटमेंट दिया म्हणून. तेन्ना कितें दिल्लो आनी एट द सेम टायम आफ्टर 24 hours शी हॅज टू अपियर बिफोर द मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान तेणी कितें स्टेटमेंट दिलो त्या स्टेटमेंटान खंयच नांव फिगर आउट जाता. आनी माय क्वेश्चन टू मेधा बोर्लेकर आनी तो जय सामंत, हें नांव तुमकां खंयच्यान मेळ्ळें? तुमकां कोण स्वप्नान सांगून गेलो अमको आसतलो म्हणून? हें नांव तुमकां खंयच्यान मेळ्ळें तर तुमी जाहीर करचें. कामोड ही घडणूक जाली 1-2 म्हयने पयलीं जाली आनी 2 म्हयन्याचे कार्यकाळांत खंयचरूच हेजें नांव नासलें. पुलीस कंप्लेंट तुमी फायल केला? हांवें फायल केल्या पुलीस कंप्लेंट. हांवें पर्सनली ऑन माय नेम फायल केल्या. बँकेन काम करता. ही इज वर्किंग फॉर बँक. ही इज वर्किंग फॉर अ बँक. आनी बँकेन तेका कांय त्रास जाता जो समोर कोणाक एप्रोच जाता पळय. सोशल मिडिया सगळे चडशे बँक सर्वंट फोटो घातला तेंच्याकडे. हो ताचो फोटो घालून सगळं हे केला. दीस इज व्हेरी बॅड. म्हणजे ह्या लेवलाक म्हाका दिसना खंयचो पॉलिटिशियन येत कसो. देर आर मोर वर्क्स, सच कायंड ऑफ वर्क्स which are there in the manifesto, but which have not even executed. They are not there on the side. Forget about now this particular nala. They've quoted around estimated around 49 lakhs, but on the side not even desilting work is carried out. So these works need to be done. At the same time, when the work was undergoing yesterday, they managed to influence the local comunidad, and the local comunidad came there to stop the work. The duty of the comunidad is to help the farmers, but on the contrary, the comunidad was there to stop the work. I जेन्ना PIक दाखयलें की the work order is there, everything is शेतकारे सगळे आहा. All the farmers march towards the police station. मागीर सगळे ट्रक बी तेणें सोडल्या. So this kind of politics is going on at the moment in Saligaon. म्हाका आतां अशें आमी टीव्हीर पळयताले, खुबशे मुवीन आमी पिक्चरांनी आमी पळयता की एक काम सरकारी काम एक मिनिस्टर खंयच्या आपल्या खात्यान काम करपाक पळयता आनी दीज आर वास्ट बीग स्टेट्स आनी खंयचो तरी एक काम केलां म्हूण दाखयता. एक्चुअल वर्क जायत ना. आतां गोंयानूय सारकें धाकटे स्टेटीन हें जावपाक लागलें म्हणजे म्हाका खूब हांसपाक येता की जंगलान खंयचो तरी WRDचो व्हडलो प्रोजेक्ट करता आनी तो WRDचो प्रोजेक्ट एक्चुअल ऑन सायड जायच ना. ते व्हडल्या स्टेटीन जाता. व्हडल्या तुम्ही गव्हर्नमेंटान म्हणून विचारताय फक्त असे प्रकार सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतेच मर्यादित असतले की आणि काय असू शकता? आतां म्हाका एक प्रकार आढळ्ळा म्हणून हांवें मेन्शन केलें आनी मुद्दम मेन्शन केलें कित्याक तुमी जेन्ना म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट करूं ना म्हणून, डेव्हलपमेंट करिना म्हणून, तेन्ना इट वॉज इन रिप्लाय एक्चुअली. तुमी जेन्ना म्हाका एक्यूज केलो पळय की तूं डेव्हलपमेंट वर्क्स कांय घेयना म्हणून, तुका म्हाजे कडल्यान 1 वर्सान तूं एक्सपेक्ट करता डेव्हलपमेंट. तुवें 10 वर्सां कितें केलें? 10 years you were as an MLA of that constituency. Besides Saligaon Circle and besides गिरीचो तो आनी ते बीन सबस्टँडर्ड काम जाल्लें आसा. तुमी आयज जर पळयशात
पर्वरीच्यान फ्रॉम कुकेरो सर्कल तो फुडें येता तो थंयसर तुंबता सारकें उदक भरता. इट इज बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर लेवल ऑफ द रोड, मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ द रोड. ते ड्रेनेज बी सारकें कांय ना, ते उदक अशें भरता आनी तो एवरी इयर येता आनी ते दाणे घेवन ते उदक काडपाचे प्रयत्न करता प्रत्येक पावसाक. PWD हें काम करता, पूण PWD हें काम रस्तो करपाक सोदिना, जावं GSIDC काम करपाक सोदिना. बोथ प्लेसीस, ऑल 3 प्लेसीस, सालिगांव सर्कला कडेन आनी गिरी. कित्याक levels are not maintained. The work is handed over to NOC is handed over to this particular GTDC and GTDC ते BM म्हणून एक प्रकार असता. तितून कितें आसता, रस्त्याचे लेवल सारके मेंटेन करचे पडटा. हॉटमिक्स जरी पास जालें ते हॉटमिक्स ते घालपाक ते लेवल जाय पडटा. हॉटमिक्स घालून हॉटमिक्स अशें जातलें आनी एकी कडेन तो मागीर तलाव कसो जातलो, म्हणजे उदक साठटलें. तर हेंच्यांनी हे प्रकार केल्ले आसा. आय एम डुईंग दीस वर्क इन प्रॉपर मॅनर आनी हेका लागून PWD सांगून PWD पयलीं म्हणलें तर रस्त्याचे आमी लेवल सारके मेंटेन करया, ड्रेनेजीस आसा ते कनेक्टिविटी दिवया आनी देन वील डू द हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड. म्हणजे रस्तो मेळटलो लोकांक बरो मेळटलो, वील लास्ट फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. आतां जर रस्तो केलो जाल्यार परत आनी 2 वर्सांनी परत रस्तो करचो पडटलो. मागीर सालिगांवचे ते दिवे आसा पळय सगळे, सालिगांव लॅम्प्स घातल्या पळय, एवरी 15 days ते लॅम्प्स वयता. 15 दिसांनी हे लॅम्प्स चल्ले. सालिगांव फावंटन चलना. हे सगळे सब स्टँडर्ड वर्क आसा. ते आयज ते कोण काम करता पळय, मेंटेन करता पळय, ते सांगता आमी म्हणटा मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आसा, पूण हे सगळें काम जालां पळय, दिस सब स्टँडर्ड वर्क. एका हे घालपाक जाय आसले पळय, LED घालपाक जाय आसले पळय, हेंच्यांनी कसले सब स्टँडर्ड खंयचे हाडून फिक्चर्स हाडून फिटींग हाडून गेल्या. नॉर्मल ट्यूबलायट वेन यू पुट इन युअर हाऊस वील लास्ट फॉर नथिंग लेस दॅन a year or year and a half. तुमचे कडेन रुरल डेव्हलपमेंट आसा, तुमचे कडेन आसा, तुमचे कडेन पर्यावरण अशें काय मिनिस्ट्रींतल्यान तुमी पयलींच्या सरकारच्या काळांत जी जाल्लीं कामां आसा तशें हें करतले काय म्हणटा, कित्याक लास्टाक लोकांचे पयशे वयता. बरोबर सारकें आसा. आतां पर्टिक्युलर हे म्हाका हे म्हाजे नजर गेल्ले आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विशय जालो, पूण लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट करतले काय म्हणटा. जावपाक जाय, लोकांचे पयशे ते. इट इज हार्ड अर्न मनी. एक्सचेकराचो पयसो तो असो वाय वचपाक जायना. आणि स्पेशली दीज आर बिग ब्लंडर्स. काम करता म्हणल्यार कामूच जायना म्हणल्यार आर बिग ब्लंडर्स. ऑर लेट हिम कम आउट इन द ओपन अँड टेलिंग दॅट आपण ते बेश्टे लोकांक फसोवपाक लागून हेजेर आपल्या जाहीरनाम्यात घातलेलें. आपण तें काम आतां ही 2 कामां म्हाका आढळ्ळ्या. आतां सगळीं जर कामां इनॉग्रेशन करूंक वचत आनी थंयसर जर तेजेर जाहीरनाम्यात दिसत बाबा ही काम ऑलरेडी केलां म्हणून, जाल्यार आमकां कळटलें. नाल्यार आय वील हॅव टू गो टू ऑल द फायल्स ड्युरींग हीज टेन्युअर. सालिगांवान जितली कामां जाल्ली आसा आतां ही कामां कित्याक आढळ्ळी, ती जाहीरनाम्यार आसली हेजेर ही आपण कामां कंप्लीट केल्या म्हणून. नाल्यार ताका सांगचें हांव आनी ती सोदपाक वचना की ही कामां आपण फुडें आपण करूंक ना, करूंक पावना, पूण जाहीरनाम्यार घातल्या म्हणून. नाल्यार अशें तरी क्लियर करचें.